खंता बीफ ते आल्यार कंप्लीट बीफ सदांच जे आसा पळय न्हू हे बीफ हाडपी गोंयान एजंट आशिल्ले रजिस्टर्ड एजंट आसा ते बीफ सदांच गोंयान हाडटाले तांकां आमी परमीट करताले आनी अकॉर्डिंग टू ते टिस्टेज करताले आमी जरी बीफ थंय अवेलेबल नासत जाल्यार लायव्ह एनिमल्स वीथ परमिशन हाडपाक काय हरकत ना आमच्या आयज आमी सकाळी चॅक केला आमचो गोवा मीट कॉम्प्लेक्स हे तांकां हरशीं परमीट करता तांकां करस्पॉन्डन्सूय केला इफ तांकां बीफ अवेलेबल ना तेंच्यांनी लायव्ह एनिमल हाडून तांच्यांनी हें करपाक हायजिनिकली तेंच्यांनी कट करपाक काय हरकत ना म्हणजे ती गोवा गव्हर्मेंट सायडींतल्यान आमची सगळी गोवा मीट कॉम्प्लेक्स सुरू आसा तांच्यांनी फक्त तांचे जे एजंट्स जे पयलीं हाडटात ईदाच्या वेळारूय हाडटात त्या पद्दतीन हाडून तेंच्यांनी करूं येता काय हरकत ना पूण आतां ह्या नाताळाक सगळ्यांक बीफचो पुरवठो सुरू जाता तेकाच लागून द एजंट शूड प्ले द इम्पॉर्टंट रोल दोज आर द रजिस्टर्ड एजंट्स हू आर प्रोवायडिंग द बीफ इन द स्टेट ऑफ गोवा इफ बीफ इज नॉट अवेलेबल दे कॅन ब्रिंग द लायव्ह एनिमल्स द गव्हर्मेंट विल सपोर्ट फॉर दॅट म्हणजे फ्लायट्स बंद केला बिकॉज ऑफ सेकंड कोविड सस्पेक्ट सो गोंयान कितें जातलें गोंयान ऑफकोर्स टुरिजमाचेर तेजो परिणाम जातलोच आमी जसं म्हणटा की फॉरेन टुरिस्ट येवपाचें जेन्ना बंद केलें बट वी वॉन्ट टू टेक द प्रिकॉशन्स गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया जी स्टेप घेता ते आमकां